Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एससी एसटीचो कोणतरी असतलो त्याच्यापर्यंत कोणूच पावना त्याला त्याच्यापर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावतो हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न असतलो. फक्त आमदार पावतलो, सरपंच पावतलो, पंच पावतलो म्हणून रावून उपकारना. म्हाका दिसता आमी कार्यकर्ते पावतले आणि तेच केन्ना तरी कार्यकर्ते पंच, सरपंच, खासदार, आमदार तेच भारतीय जनता पार्टीत जातले. ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून तर आम्ही पार्टी बी तिसरंच म्हणटा. आमच्या पार्टीक परंपरा असा, त्या पार्टीच्या परंपरेंतल्यान आमी वयर आयिल्ले आसा. गेली कितलीशींच वर्सां नेशन फर्स्ट पार्टी द्वितीय तृतीय आमी ह्या तत्वाचेर आमी काम करता. घडी कदाचित आमी म्हटलं आसाच आमकां नोकरी जाय म्हणून, पण आमी देश प्रथम द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आमी ह्या धर्मात आमी काम करीत आयिल्ले आसा. आमी सगळे जाण काम करता आसतना आमी पळयता की देश प्रथम ह्या तत्वाचेर जर काम करतले आसत, अंत्योदय ह्या तत्वाचेर जर आमी काम करतले आसत, मानवतावाद ह्या तत्वाचेर जर आमी काम करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता मान्य मोदीजीचे लक्ष गाठपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करपाची गरज आसा. हांव उलयता आसतना संकेत आनी समीर ह्या दोगांय कडेन उलयतालो की आमकां युवा मोर्चाचे ब्रँड एम्बॅसिडर जाय. ब्रँड एम्बॅसिडर अशा पद्दतीचे की हांव एखादी योजना जर हांवें ठरयले प्रधानमंत्री आवास योजनेचो ब्रँड एम्बॅसिडर हांव, जाल्यार ती योजना ह्या गोंयांत कितल्या जाणांक इलिजिबल आसा ती योजना म्हाका पुराय खबर आसतली. कोणाक इलिजिबल किंवा कोणाक तेजी म्हायती जाय आसत जाल्यार त्या मतदारसंघात वचून हांव म्हायती दितलो आनी गव्हर्मेंटाच्या नोडल ऑफिसरा कडेन वचून ती योजना सांगपाची जबाबदारी म्हाजी आसतली. कोणाची तयारी आहा ते हात वयर करात. वयच्या पयलीं तुमी वयताना नांव दियात. तुमकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम म्हजें, तुमकां ती योजना समजून सांगपाचें काम म्हजें. सीएमओ ऑफिस जे आसा ह्या योजनाचेर पुराय डिटेल म्हायती त्याच्या फॉर्मा सहीत ताजो फॉलोअप सहीत करपाचें काम सीएमओ ऑफिसाचें आसा. पण तुम्ही नोडल ऑफिसर्स किंवा ब्रँड एम्बॅसिडर म्हणून पुराय गोंयांत जर आमी ठरयले मान्य मोदीजीचे लक्ष 100% अचिव्हमेंट ऑफ द स्कीम हे जर करतले आसत जाल्यार युवा मोर्चान हे काम करून दाखोवपाक शकता. आमी मेन पार्टीक सांगपाक शकता की युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी काम हातात घेतले आणि ते काम पुराय केले की युवा मोर्चा कडेन ताकद आसा हे दाखोवपाचें काम युवा मोर्चाचे म्हणजे त्या शेवटच्या मनशापर्यंत फायदो करपाची योजना आसतली. कोणाची प्रधानमंत्री आवास योजना घरा खातीरची आसतली. आमी हर घर नल से जल कोणाक तरी घरात नळ दिवपाची योजना आसतली. 100% इलेक्ट्रिफिकेशनची उज्ज्वला योजना सांगता आसतना ताका 100% लायट दिवपाची योजना आसतली. मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत 50% सबसिडी म्हणजे आमी जो कोल्ड स्टोरेजाचो ट्रक जो म्हणटा तो 50% ट्रक दिवपा खातीर आमी ताका मदत करूं येता. जर मायनिंगेचे ट्रक बंद झाले असत जाल्यार नुस्त्याचे ट्रक सुरू करपाची ताकद भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी असपाक जाय. एकदा माझ्या मतदारसंघात एक असंच उलयता आसतना म्हणालो एक दिवशी हा डंपर बंद झाले तर टँकर सुरू व्हायला पाहिजे. मराठीत माझा एक मित्र आयलो जो दूध डेअरीचेर उलयतालो म्हणजे कधीतरी हे डंपर बंद झाले तर दुधाच्या टँकर सुरू व्हायला पाहिजे. पण आज मोठ्या अभिमानात सांगता दुधाची टँकर माझ्या मतदारसंघात पुंड्या गावात आणि 500 डेअरीतल्यान येऊन दूध व्हरता. डेअरी सुरू करपी हांवूच म्हणून आमी इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा, आमी सुरवात करपाची गरज